नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स कांदोळे कळंगूट नागवा हडफडे पर्रा वास्कोचे वादग्रस्त ओडीपी सस्पेंड तज्ञ समिती करतली रिव्ह्यू चढ कोफू जावा असल्यार ओडीपी नवे 60 दिसांची मुजत टीसीपी मंत्र्याची घोषणा सिनियर राणीचे कॅबिनेट स्टेटसाचेर शिक्को कसिनोक वर्सुकी फी भरूंक म्हयन्याळी सवलत मात 10% मायज काश्मीर फायल्साक जीएसटी कंपेन्सेशन मंत्रिमंडळाचे निर्णय कोविडाचे संकट असताना विरोधकांच्या राज्यांनी पेट्रोल डिझेल वेट देंवयलो ना लोक भोगता म्हारगाय एनडीए राज्यांची देख घेवची कोविडाच्या बसकेंत प्रधानमंत्र्यान काढले पेट्रोल डिझेल गोंयांत वीज दरवाड घरगुती कनेक्शनाक युनिटाक 5 ते 10 पैसे कमर्शियलाक 40 पैसे मेरेन वाड 8 दिसांत अधिसुचोवणी कॅबिनेट बसके उपरांत वीज मंत्री सुदीन उलयलो जीएसटी मंत्री गटाची 2 मायाक दिल्ली बसका गॅमलिंग हॉर्स रेसिंग ऑनलाइन गेमिंग फॅन्टसी गेमीच्या टॅक्साचेर चर्चा संवसारा प्रमाण टॅक्साच्या समानीकरणाची मागणी कांदोळे बामणवाड्यार विस्फरिंग पामा फाटल्यान लायफ गार्डाचे कितलेशाच मोटारसायकलींक पेट्रोल ओतून घालो उजो अनवळख्याचे सकाळ फुडें कर तृणमूल काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष किरणान टीएमसी सोडली आयपॅक आनी प्रशांत किशोराचेर फुर्योज गोंयकारांक खंय पिकेन घालीत तोपी ह्या फुडें टीएमसी कडेन कसलोच संबंध ना कोविडाच्यो केशी देशांत वाडल्यो आव्हान सोपुना सादूर रावपाची गरज भौशीक शिष्टाचार पाळात मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्र्याचे व्हीसींत प्रधानमंत्र्यांचो राज्यांक अलर्ट कांदोळे कळंगूट नागवा हडफडे पर्रा वास्कोचे वादग्रस्त ओडीपी सस्पेंड पणजे कदंब प्लॅटो म्हापसा फोंडे मडगांव हे ड्राफ्ट ओडीपी सस्पेंड गांवच्या लोकांचे चडूच कागाळी आशिल्ल्यान ओडीपीचो परत अभ्यास जातलो तज्ञ समिती रिव्ह्यू करतली चड कोफू जावं असल्यार सल्लागारांक घेवन ओडीपी नवे करतले समितीक रिपोर्टाक 60 दिसांची मुदत पारदर्शकते खातीर हें पावल उखललां टीसीपी मंत्री विश्वजिताची घोषणा In the powers that are vested in the town planning minister, which is already been vetted legally by the government, the outline development plan of Kandolim and Kalangut is suspended under section 40 of the Town Planning Act. Outline development plan of Arpa Anagoa Parra, which has got largest amount of discrepancies, is suspended under section 40. Outline development plan of Vasco da Gama is suspended under section 40. Further, in the exercise of powers conferred by subsection 1 of section 132, the said government hereby directs the regional plan Goa 2021 shall be applicable in the respect of Kalangut Kandolim planning area, Arpur Nagaon planning area, and outline development plan 2026 Vasco da Gama area shall be applicable in respect of Vasco da Gama planning area until further order of the government. Above committee shall submit its report going case by case within a period of 60 days from the issue of this notification, which has already been issued. Outline development plans now which are being draft ODPs which are being suspended under section 132 are the draft outline development plan of Panjim, draft outline development plan of Kadamba Plateau, draft outline development plan for Mapsa planning area, draft outline development plan of Margaon planning area, draft outline development plan of Ponda planning area. All these stand suspended till further the government comes with a special thing in interest of the public. All the representation given by these agents, these bodies are already there in file, and as a result of which we thought that we should come clean. This department from now on will function in a very transparent manner, less political interference, and whatever discrepancies that are there will be brought in front of the public that these were the discrepancies. आमचे administrative order जी येतली जे प्रोसेसान हा इवन जे फायनल केल्ले ओडीपी
जो कायदो आहा under section 40 which is also mentioned in such a way that there is a grave emergency. Under section 40 the wording is like that. If the government feels that there is a grave emergency and the government has to act, the government needs to act to save the state. Government cannot just sit in silence. मांडवीतले कसिनोक वर्सुकी ॲडव्हान्स फी म्हयन्या कोतान भरपाची सवलत मात 10% मायज सावंत सरकाराचे कॅबिनेटान निर्णय घेतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे नव्या सरकाराची पहिली फुल फ्लॅज कॅबिनेट बसका जाली. सिनियर राणेचे कॅबिनेट स्टेटसाचेरय शिक्को. पुलीस रुल्सय क्लियर केले. काश्मीर फायल्साचेर GST कंपेन्सेशन. There is a framing of the Goa private security Pasara rules in line with the Government of India. There is a declaration of the area of the investment promotional area under the section of the 42 of Goa investment promotion and the facilities for the single window clearance for the CMM Logistic Private Limited at the Dharbandora. Approval for the cabinet for the further extension relaxation regarding the payment of the annual recurring fees from the casinos, but by increasing the 10% for them. The annually जे पहिले annually pay करतले ते आता monthly pay करतले, but we are taking the 10% extra monthly. सिनियर राणेच्या कॅबिनेट स्टेटसाचो इश्यू सध्या हायकोर्टात पावला. कोर्टाची सरकाराक नोटीस. हे वटेन कॅबिनेटान राणेक कॅबिनेट स्टाफ दिवंक बावटो दाखयलो. बट तांकां कॅबिनेट एप्रुवल घेवचें पडटा. ते आमी पोस्ट फॅक्टो कॅबिनेट एप्रुवल घेतले की तांकां स्टाफ जो आसा हो सँक्शन करचो. बाकीचो प्रोसेस तेजो आतां तो फॉर टेकिंग ऑफ इन टू द फायनान्स पर्सनल ताका स्टाफ इट इज अ न्यू कॅबिनेट स्टेटस सो दॅट ताका स्टाफ एप्रुवल दिवचें पडटा फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट तो स्टाफ सँक्शन करून घेवचो पडटा. सो दॅट वी हॅव टेकन द एप्रुवल इन द कॅबिनेट एंड नाव दॅट प्रोसेस वील गो ऑन. वी आर गिवींग द स्टाफ फॉर द मिस्टर प्रताप सिंग राणे. काश्मीर फायल्स टॅक्स फ्री करपाची घोशणा हे आदी मुख्यमंत्र्यान केल्ली. कॅबिनेटान बॉक्स ऑफिसाक GST कंपेन्सेशनाचो प्रस्ताव क्लियर केलो. ओके देर इज एन GST कॉम्पेन्सेशन्स जे आमी हेका दिल्ले पळय न्ही फॉर द काश्मीर फायल्स एक्सपोज फॅक्टो एप्रुवल फॉर दॅट तेज्या खातीर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. केंद्रान पेट्रोल डिझेलाचेर टॅक्स देंवयलो. NDAच्या राज्यांनी पेट्रोलाचे दर देंवले, मात विरोधी पक्षाच्या राज्यांनी व्हॅट देंवयलो ना. ह्या राज्यांनी लोकांक अजून इंधनाची म्हारगाय बादता म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन कोविडा वेले बसकेंत पेट्रोल डिझेलाचो इश्यू काडलो. प्रधानमंत्र्याचे विसीक राजस्थान, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, बंगालचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी. पिछले नवंबर महीने में कम की थी. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे. इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया. अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा. पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका है. अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए. गोंयांत वीज दर वाडटा. घरगुती आनी कमर्शियल स्लॅबांत दर वाड. घरगुती कनेक्शनाक युनिटाक 5 ते 10 पैसे, कमर्शियल कनेक्शनाक 40 पैसे मेरेन वाडूं येता. 8 दिसांत अधिसुचोवणी. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत वीज मंत्री सुदीन उलयलो. आचारसंहितेक लागून आडकून उरिल्लें वीज खात्याचें सामान खंय येवंक लागलां. पावसा आदल्या कामाक नेट. डोमेस्टिक वाडटले म्हणले तो प्रायस तशें कमर्शियली वाडटले प्रायस ना थोडे 40 पैसे दोन्ही वाडटले सगळे पर युनिट लास्ट रेट हायेस्ट 40 डोमेस्टिका कितें 5 to 10 5 to 10 पैसे
10 पैसा. आणि कमर्शियल 10 पैसा मातशें सामकें सवाय न्ही सर. कमर्शियल 40 पैसा मॅक्झिमम म्हणजे त्या मिटरा प्रमाणे युनिट पडटा त्या प्रमाणे कमर्शियल आणि डोमेस्टिकान जशे मिटर वाडटा युनिट स्लॅब बाय तशें ते पूण सर बिल मागचे 10 पैसे सगळ्या भरचे पडटले. मागीर कोण भरूंक लेस जाय दॅन कर्नाटका लेस दॅन महाराष्ट्र. मागीर कोणाच्यान भरूंक जायना तेणी कितें करपाचें. सो व्हेन इट स्टार्टेड इट विल स्टार्ट. I think file is approved by Honorable CM. It will get notified in another 10 days and it shall. We are procuring lot of material these days. जे इलेक्शना लागून बंद आशिल्ले कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ले कारणान आमकां मटेरियल मेळनाशिल्लें आनी त्या खातीर जवळ जवळ 30-35 फायली हांवें गेल्या 8 ते 10 दिसांत क्लियर केल्या. म्हाका दिसता इवन डिपार्टमेंटा कडेन दिश्टी शॉर्ट आशिल्ल्यो त्यो दिश्टी पयते त्या नंतर झाडां कापपाचें मशीन ही सगळी नवी प्रोक्यूर करून तांकां दिल्ली आसा. जे मटेरियल लायनमॅनाक जाय फॉर एग्जाम्पल शूज बी तेवूय तांकां दिल्ले आसा. वादळ आयले नंतर आनी झाडां पडले नंतर जे कंडक्टर पोल्स पडटा ते काम करपाक खूब त्रासदायक आसता. कोविडाचें आव्हान अजून सोंपूना, सादूरकाय जाय. भौशीक सुवातींनी कोविड शिश्टाचार पाळूंकूच जाय. भुरग्यांच्या वाशिनीकरणाक प्राथमिकता. प्रधानमंत्र्याचो राज्यांक अलर्ट. कोविडाच्यो केशी परत वाडटात ते फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यान मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्र्यांनी नोडल ऑफिसरांची व्हीसी घेतली. हॉस्पिटलांच्या फायर सेफ्टी ऑडिटाचोय मुद्दो प्रधानमंत्र्यान काढलो. ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है. ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं. पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण ये हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी. टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें. हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा. वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं. टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं. भौशीक सुवातींनी कोविडाचे शिष्टाचार पाळूंकूच जाय म्हूण मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री कॉन्फरन्सा उपरांत प्रुडंटा कडेन उलयले. थोड्या स्टेटींनी केसीस ज्यो आसा पयलीं विशेश करून दिल्लीन हरियाणान केसीस रायज जावपाक लागल्या यूपीत बी म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवची म्हणून सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक अलर्ट केला. इट इज स्पेशली ऑन टेस्टिंग ओके ट्रॅकिंग अगेन ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच्या पद्दतीन कितें आसा हाजेर एकदां रिव्यू घेतलो. वाडट्यो लक्षांत घेवन एक प्रिकॉशन म्हणून पब्लीक प्लेसीचेर मास्क यूज करचो. आणि आम्ही योग्य ते निर्णय आम्ही घेतले. गोंय राज्यान बी आता मुख्यमंत्री आणि आम्ही सगळ्यांनी युनॅनिमसली ठरयला की एडवायजेबल आहा लोकांनी मास्क घालप. प्रिकॉशन घेवपाची गरज आहा न्ही. बाकीच्या राज्यान कितें आहा परिस्थिती ते पळोवन केन्ना केन्ना कांय कळना हे रूल्स कशे येता आनी कशे वयता म्हणून आमी सगळ्यांनी मास्क आनी तशें घालपाची गरज आसा. आनी पब्लीक प्लेसीस आमकां बाकीच्या राज्यान कितें कितें अनुभव कितें कितें चल्लां तेजे आमकां एक आयडिया दिली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. जीएसटी मंत्री गटाची 2 मायाक दिल्ली बसका. रेट्स रॅशनलायझेशन, कसिनो गॅमलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलायन गेमिंग, फॅन्टसी गेमीचे टॅक्सा विशीं बसकेंत चर्चा जातली म्हूण ह्या ग्रुपाचो आनी जीएसटी कावन्सिलाचो वांगडी मंत्री माविन प्रुडंटा कडेन उलयला. ह्या सगळ्यांक गोंयांत खंय चड टॅक्स लागता. संवसाराक हेर कडेन आसा तसो टॅक्स लेवल करपाचो प्रस्ताव. On 2nd of May,
is the meeting of the group of ministers, where again I am member, to decide on the rates, rationalization as far as casinos are concerned, gambling is concerned, horse racing is concerned, online gaming is concerned, fantasy games are concerned. All that is going to be decided. टॅक्स ना वा कशी कितें तांकां टॅक्स आहा, व्यवस्थीत टॅक्स आहा, but it has been their demand for long that they are taxed much more than actually what they are taxed. And proposals in the past they tried to get proposal even to squeeze them, where the entire industry would have closed. So we have to adopt the best practices in the world, and their demand is basically they should be taxed on the gross gaming revenue, GGR as it is called. So we will be looking into all these aspects. प्रपोजल आले की ते जिखता ते पैशांचे टॅक्स लावा असे कितें जाल्ले ना देखून हांवें कितें सांगलां, we have to adopt the best practices which are there elsewhere in the world. Gambling is not something, or casinos are not something which is there only in Goa. So we will adopt the best practices, because when we are tuning our economy to everything what is best in the world, so we should synchronize here also. It is but natural. Okay. Delhi. Physical म्हणजे online. Physical. Yeah. If you cannot come, they have said you this thing. But I always like to go because I do my homework well, so I have to be there to see that. पण हे 143 आयटम म्हणतात म्हणजे जे मात तरी कितें जाला की अशें करपाक जाय म्हणून मिनिस्टराकडे येवपा खातीर तरी मूव जालें. See, there are certain things I cannot answer you far beyond what I know. नव्या इंडस्ट्री पॉलिसीचेर काम चालू आसा अशी माहिती माविनान दिली. We are working on the new industrial policy totally. As I said earlier, even if we need to tweak the Industrial Act or even the procedure where we have an investment promotion board, we want both the institutions to work in tandem, work smoothly in a transparent manner and encourage more industry to come. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. कांदोळे दर्यादेगेर लायफ गार्डांचे कितलेशाच मोटारसायकलींक सकाळीं कोणे तरी उजो घालो. ड्युटीर आशिल्ले लायफ गार्ड बामणवाड्यार विस्परींग पामा फाटल्यान तांच्या फ्लॅटा लागसार गाडयो पार्क करतात. तांच्या गाडयांतलें पेट्रोल ओतून खंय गाडयांक उजो घालपाचें कर्म कोणे तरी केलां. सगळ्या गाडयांचो गोबोर. आयज बामणवाड्यार कांदोली हांगासर आनी काल अशी हांगासर एक दुर्घटना घडली की लायफ गार्डांच्यो 10 गाडयो जळोन खाक जाल्यो. आता जाणून घेवया त्याच लायफ गार्डा कडसून फुडली माहिती. टोटल 10 गाड्या होत्या, त्यातल्या 7 गाड्या जळून खाक झालेल्या आहेत, 3 गाड्या 50% जळलेल्या आहेत. आता हा लाईफ गार्डचा इश्यू आहे, पण आता लाईफ गार्ड ड्युटीवर जाणार कसा हा मेन इश्यू. टोटल 10 गाड्या होत्या, त्यातल्या 7 गाड्या खाक झाल्या. रोजच्या रेग्युलर प्रमाणे मी माझी बाईक तिथे पार्क केली, रेग्युलर जागेवर करतो त्या जागेवर पार्क केली आणि संध्याकाळी आलं. त्याच्यानंतर मग आम्ही परत डायरेक्ट सकाळी ड्युटीवर जाताना एक लाईफवर सकाळी मॉर्निंग ड्युटीवर जातो, त्यावेळी तो आला आणि त्यावेळी सांगितलं की आम्हाला की असं असं झालंय म्हणून. स्टुडंटा खातीर नवसरात सलगांवकर. संसड्या वेल्या कोयराचो विलो लावंक कळाव लागिल्ल्यान हायकोर्ट बेजारला. कोयराचो विलो लावपा विशीं मंगळारा उंचेली बसका जाल्या. फुडल्या सुनावणेक बसकेचो रिपोर्ट दिता म्हूण एजीची हायकोर्टाक जाप. हायकोर्टान एजीचें म्हणणें मानून केस 2 मायाक दवरल्या. तृणमूल काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष किरण कांदोळकरान फुडारी आनी उमेदवारांक घेवन पक्ष सोडलो. 2 दिसां फाटीं ताची घरकान्न झेडपी कवितान तृणमूल सोडिल्ली. तृणमूलाचो राजकीय कन्सल्टंट आयपॅक आनी प्रशांत किशोरान गोंयकारांक तोपी घाल्या. प्रचाराची बिलां बुडयल्यात. तो आयिल्लो बीजेपीक जिखोवंक. लोक पयशे मागूंक आपल्या दारांत येता. टीएमसी कडेन खंय आतां कसलोच संबंध ना. ही खंय तरी आयपॅक आनी प्रशांत किशोर हो गोंयान देशभरान तो कसली स्ट्रॅटेजी करूं, पूण गोंयान पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी करपाक टोटल झिरो जाल्लो आसा. प्रशांत किशोराची धोरणां जी गोंया पासत ठरयल्ली आसली, ही सगळी सबंद धोरणां फेल गेली. तेकाच लागून हांवें म्हटलं भारतान तो केदोय व्हडलो स्ट्रॅटेजी मेकर आसूं, पूण गोंयान तो फेल गेल्लो आहा.
त्याच वांगडा आयपॅक म्हणटा पळय तेंच्यांनी जी फटींगपणां गोंयांत केल्ली आहा, बॅनरां बांदपाच्यो ज्यो ऑर्डरी दिल्ल्यो, कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ल्यो, टॅक्सीवाले आसात तितून, जी हॉटेलां तेंच्यांनी आपल्या लोकां पासत तेंचो जो स्टाफ आसलो तांकां बूक केल्ली, जे व्हॉलेंटियर म्हणून तेंच्यांनी घातलेले सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती फॉर्मां भरपाक, हे सगळ्यांक पयशे दिनासतना काडटो पांय हांगासून घेतलेलो आहा आयपॅक म्हणटा पळय तेंच्यांनी. प्रशांत किशोराची ही कंपनी मॅनिफेस्टो करपाची बिलां आसात व बाकीची बिलां दिवंक ना. हे लोक, हांव अध्यक्ष टीएमसीचो जाल्ल्या कारणान म्हज्या दारार येवन बसता आनी हो म्हाका मनस्ताप जाता. पार्टेक तांकां बेस्ट विशीज, तेंच्यांनी गोंयांत पार्टी चलोवची, कितें करता तें करचें, पूण आमी तेजो आयजसून म्हजे हळदणचे कार्यकर्ते आसत, म्हजे थिवेचे कार्यकर्ते आसत, तारक आसत, संदीप आसत, हांगासर लिओ आसत, आमचो कसलोच तेंच्या हेच्या फुडें सोयर सुतक ना टीएमसी वांगडा. हें आमी इतलेंच सांगूंक सोदता. पिसुल्ले बेकायदेशीर मिनाचो सरळ व्यवहार करचे परस पावणी केल्ली जाल्यार सरकाराक चड लाव जावपाचो म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. बेज प्रायसा परस मॅट्रिक टनाचेर 50 रुपया मायज जोडले म्हूण सरकाराच्या जापेचेर कोर्ट सातिस्वेत ना. मजगती मीन घेतिल्ले एके कंपनीन जेटीर उरिल्ले मीन व्हरूंक म्हूण परवानगी मागिल्ली. कोर्टाचो न्हयकार. केस 8 जुनाक दवरल्या. पिसुल्ल्या बेकायदेशीर मायनिंग डंपाचें प्रकरण हायकोर्ट सध्या उस्तिता. सुनावणेक गोंय सरकारान दावो केलो तो असो: पिसुल्ल्या TC नंबर 9552चेर सांठोवन दवरिल्ले मीन बेकायदेशीरूच, दुबावूच ना. मिनाचें ग्रेडिंग 42% आशिल्ल्यान मॅट्रिक टनाक 350 रुपया फावो. पावणेच्या डॉक्युमेंटा प्रमाण हे ग्रेडीचे मिनाक मॅट्रिक टनाक 300 रुपया बेस प्रायस. हे मीन मॅट्रिक टनाक 300 रुपया बदला 350 रुपयांनी गेला. राज्याचे तिजोरेक नुकसाण ना. सरकाराची जाप हायकोर्टाक मानवली ना. मॅट्रिक टनाक 300 रुपया बेस प्रायस आसा आनी सरकारान 350 रुपयान विकला तरी मीन ऑक्शनार काडिल्ले जाल्यार चड पयशांक वचूंक शकतले म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. मजगती सरकारा कडच्यान मीन घेतिल्ली एक कंपनी जेटीर आशिल्ले मीन विदेशांत ट्रान्सपोर्ट करूंक परवानगी मागूंक हायकोर्टांत पावली. तांणी दावो केलो तो असो: 2,95,000 मॅट्रिक टन मीन घेतला. तातूंतले सुमार 1,85,000 मॅट्रिक टन मीन अजूनय जेटीर आसा. हे मीन व्हरूंक थारिल्ले वेळे प्रमाण बोट रोखडीच येवपाची आसा. हायकोर्टाचो कंपनीक थाकाय दिवंक न्हयकार. केस 8 जुनाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 12 तालुक्यांनी मेळून 130 टीमी झाडां मेजतात. टी प्रोटेक्शन फंडाचे बँक खातेंय चालू केलां. फंडांत पयशे क्रेडिटूय जातात. राज्यांत वृक्ष गणना जावंक जाय म्हणून याचिका. ताचेर सरकारान हायकोर्टाक हो रिपोर्ट दिलो. राज्य झाडां सांबाळ कायद्या प्रमाणच फंड दितल्यांक खंय पावती दितात. याचिकादाराक ताचेर लेखी आर्ग्युमेंटाक सूट दिवन कोर्टान मॅटर 8 जुनाक दवरला. फेब्रुवारांत लॉन्च जाल्ल्या रेनॉल्ट कायगर SUVचे यशा उपरांत रेनॉल्टान कायगराचें लिमिटेड एडिशन लॉन्च केलां. वायरलेस चार्जिंग धरून ह्या एडिशनांत खंय 5 नवी फिचर्स आसात. 8 ते 12 लाखांच्या रेंजीत तिचें प्रायसींग. SUVचें बुकींग सुरू. When the Cargo was launched, almost it captured 7% market share pan-India, which was a feat for Renault. And that's happened because it's got one of the most value for money compact SUV with the number of features with compared to other competitors. Also introducing, now I'll be introducing this Tiger limited edition. The vehicle is very good in terms of styling, sportiness and the looks what we have, and the acceptance in the market is very great. So the new car that is launched now has 5 added features. So the first thing is we have the color change, that's the metal mustard. Second thing is the turbo badging what the car has got. Third thing is the wireless charging. Fourth thing is the interiors that has wood finish and matte finish. And the fifth thing is on the skid plate. So it is added another few features that is adding to the styling and sportiness. So the
car is very much accepted in the market, and people are actually waiting for the variants to be available to them, because the vehicle starts from 8 lakhs and the top end variants goes to about 12 lakhs. It's in the CVT. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.